नमस्कार. RDX गोवा चॅनलाच्या अपडेट खबराचित्रांत तुमकां येवकार. नदर मारूया महत्वाच्या घडणुकांचेर. बुधवाराक कासावले रेमेतीचे फेस्त मनयले. कोविड महामारीक लागून साद्या पद्दतीन फेस्त मनयले. शेळ मेळावले IIT जमीन मेजपाक गेल्ले सरकारी कर्मचाऱ्यांचेर कांय आंदोलकांनी फातर शेवटिले. आंदोलक आनी पुलिसां मदीं लाटाफट जाली. पुलिशेन लाठीचार्ज केलो. मंत्री मंडळाच्या बसकेत साबार निर्णयाक मान्यताय. कोविड काळात भलायकी खात्यान जी खरेदी केल्या ताका मान्यताय दिल्या. 20 खात्याचे OTS येवजणेक 1 म्हयन्याची मुजत वाड दिल्या. CSR कामा खातीर सरकार कंपनी स्थापन करपाचे आसात. आग्वाद किल्ल्याचेर सुटके झुजाऱ्यांचे संग्रहालय जातले म्हण म्हायती मुखेलमंत्री दोतोर सावंतान दिल्या. वेर्णा पुलिशेन सोनू कुमार नायक ह्या मूळ झारखंडच्या आरोप्याक अटक करून 2 लाख मोलाचे गांजा केलो जप्त. 29 कनिश्ठ श्रेणी अधिकाऱ्याच्यो बदल्यो जाल्यात. ह्या विशयीचो आदेश मंगळारा जारी केला. वाळपय एका हायस्कुलात 10वेचो विद्यार्थी कोरोना पॉझिटिव्ह मेळिल्ल्यान त्या शाळेत 10वेचो वर्ग कांय दिसां खातीर बंद. मंगळारा राज्यांत कोरोनान एकट्याक मरण आयले. आतां मेरेन राज्यांत 744 जाणांचे कोरोना दुयेंतान बळी गेल्यात. इतल्यान RDX गोवा चॅनलाचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.rdxgoa.com तशेंच RDX गोवा चॅनलाच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. तेन भायर Jio TV तशेंच टाटा स्काय ॲपार लायव्ह पळोवपाक मेळटल्यो. पळयत रावात RDX गोवा. देव बरें करूं.